काव्यामिताय दैवी सर्गी जेवणा या गव्या एका स्थळ्या उल्हासूत्री देवा गीता गायनाने अर्गा दिल्या ताने केल्या सरुकारा या गव्यास एका स्थळ्या उल्हासूत्री देवा गीता गायनाने अर्गा दिल्या ताने केल्या सरुकारा. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. भोव पवित्र त्रित्वेची वा त्रिंदादेची दबाजी परब आमी आचरण करचे वखता बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आम्हा हर एकल्याकी बेसांवांनी भरून दी आशिर्वाद नेटून दी आनी तांचे मदलो आसलो तो एकवट आमचे मदीं रुताक करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे संदर्भार जल्मा दिसाक देवाक अर्गांचो मीस भेटयता फ्रांसीस नोरोना लंडन. तशेंच जल्मा दिसाक अर्गांचो मीस भेटयता आनी भुरग्याच्या देण्या पासून देवा अर्गां जावन भुरग्याक पवित्र स्नान दिवच्या संदर्भार देवा अर्गां जावन मीस भेटयतात लेन्सन आनी स्वीटी डिसोजा कार्मेल वडो. तशेंच देवादेन एंटनी मस्करेन्स म्यामिसिता गिल्बर्ट मस्करेनस मंती मोय वडो हे सगळे येद्या बसोत मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसला सुडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगचनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सुम्याच्या जेवणान भाग घेवंक आमी संगता जमल्या. आज आमी भोव पवित्रिंदादेची परब आचरण करता. आयची देवस्तुती पवित्रिंदादेचो एकतार आमच्या जिवितान दिसो म्हणलो संदेश दिता. आज आमी त्रिंदादेक मान करतना आमच्या कुटुंबांत आनी समाजेन त्रिंदादी परी एकवटाचें जिवीत जिवंक आनी ताजी वळख हेरांक दिवंक आदार मागया. मगळ भाव भयणीनो पवित्र त्रित्व गुट तो समजूंक ह्या मुखांतर पवित्र त्रिंदादी आमी एकवटान जिवंक जायची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळकाळ समाधानी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बाबा तूं बोर तो देव तूं खरो देव म्हणलें सत तुजे पडी समजूंक आमी फाटीं सरल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बोगसणें मोगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. देवाचो मोग आमकां कडीत केल्ल्या सोम्यान जेजू एकामेकाच्या मोगांत जिवंक तुवें आपोवणें दिलोय आनी मोगाचो उपादेश आमकां तुवें दिलोय. ह्या मोगाच्या उपादेशांत जिवंक आमी चलवल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बोगसणें मोगोन म्हणटा हांव दया दाखय सोम्या जेजू आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सोम्या जेजू आमचेर तुजी काकूळ दाखय. पवित्र आत्म्या परकलिता देण्यांच्या दातारा फळांच्या आदारा तुजी देणी आनी फळां आमचें तें उर्जेत करूंक जिवे मंदीर जावंक आमी सुकन पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी अकमान केल्लो आसा. पश्चातापून बोगसणें मोगोन म्हणटा हांव दया दाखय पवित्र आत्म्या आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय पवित्र आत्म्या
आमचे तुझी काकूळ दाखल. तकले भगवान देवाची काकूळ जोडून घेवया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इच्छा संसारी. सर्वेश्वर देवा, सर्गीच्या राया, सर्वोद्भेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवापासून. आम्ही तुका वागता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सुम्या देवा, देवाची शैली, तू संसाराचे पाप काढता. यांची काकूळ तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मारून घे. त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. घडी बोरडोळे दांबे आमच्या आमच्या घर संगतीत समगतीर आम्ही विशेष करून मागया. देवा आमच्या बोमगाळ बापा आणि सर्वेस्परा, तुझ्या अखंडित जिवितान आमी भाग्यवंचाक तुवें तुझ्या सास्तीक शब्दाक आनी पवित्र करण्याऱ्या आत्म्याक संवसारात धाडून तुजो विचित्र गोटू मनशां उगडापो केलोय. खरो बाबा तुवें आमकां उसारूंक दिलाय देखून सास्तीक तितव्याचो प्रताप आमी गायता आनी ताचे सक्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचें एकपण वळखून तुमकां ते कांय जाणांक तिरेक देवाक कलतेपणी आमी प्रणिपात करता. सगळ्या काळजां तुमची महिमा वाकणता आनी आमची भजन तुका मानव म्हूण आमी मागता. आमच्या समयात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. म्हणयाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें सांगता, आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्परान म्हाका रचली. ताच्या पुरातन कृत्यामध्ये हांवच पयलीं. पुर्विल्ल्या काळातावन आरंभातावन पृथ्वीची उत्पत्ती जावचे आदीं ताणें म्हाका तीर केली. म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले, उदकाच्यो झरी उमाळूंक नातल्यो. पर्वतांक तांच्या स्थानार तीर करचे आदीं, दोंगर उबे रावचे आदीं हांव जल्मलीं. ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मुठभर माती लेगून करूंक नातली. जेन्ना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसलीं. जेन्ना ताणें सागोरा भोंवतणी वर्तूळ घालें, जेन्ना ताणें वयल्या कुपाचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागराच्यो झरी पुटाच्यो केल्यो, जेन्ना ताणें दर्याच्यो
मेरो निश्चित केल्ल्यो आनी उदक मेरां भायर वसाशें आज्ञा दिली. जेन्ना ताणें पृथ्वीची बुन्याद घाली तेन्ना हांव एका निपुण शिल्पापरी ताचे सोबें आसलीं. दिसान दीस हांव ताका संतोशपरीत करतालीं. सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटालीं. ताच्या संवसारांत हांव खेळटालीं आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगतालीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचेर. तुझ्या आतां सोवावर म्हण नासलेल्या अंतरणाक हांव दीश लायताना, आनी एक मांडावळेन थंय कांसेलेली सोन्य केत्रां देखताना. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक, विनाशी मनीस किते तुवें ताची पर्वा करच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचेर. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्नान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या आतांच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय, आनी रचलोलो संवसार ताच्या पांयांतळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचेर. सा पावलोन रोमांगारा बरयल्या पत्रांतलें वचप. भावां भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवनपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवातें शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच, आनी ताचेच उद्देशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरण उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायक वाड करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता, आनी तिरासाण आमच्या बरवशाचे मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणा. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपणें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जो आसा, जो आसलोलो आनी जो आसतलो त्या देवा.
हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे असो जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें आनी ह्यो जायते संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना सताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो तो आपले स्थगी कांयच उलोवचो ना आपणें आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज पवित्र त्रित्वेची म्हणजे पवित्र त्रिंदादेची परब आमी आज दबाज्यान आचरण करता क्रिस्तांव भावार्थाचें मूळ न्ही कितें तें सांग म्हाका तीन कितें आसा तें एक देव एक आत्मा एक भावार्थ म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो एक देव एक आत्मा एक भावार्थ एका देवातय तेग जाण बाप आनी बाप बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तेग जाण एक देव तेग जाण एक देव तेग जाण एक देव कशें जावचें तेगे तेग जाण एक देव कशें जावचें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हें अर्थ करूंक समजोवंक भोव कश्ट पूण जाल्यारय आमकां तें समजोवंक साध्य ना म्हण न्ही हेचे पयलें वाचप म्हणटा जाणवायाच्या पुस्तकांत जाणवाय कोणा तें आसा जाणवाय कोणा तें आसा जाणवाय देव जाणवाय देवाची जाणवाय देवाचें आसा कळ्ळें देवान दिल्ल्या जाणवायान मनीस शिकाप जोडता शिकाप इंगड जाणवाय इंगड कळ्ळें गी जायते शिकपी आसात सायंटिस्ट आसात जायते डॉक्टर आसात इंजिनियर आसात मागीर ते शिकोवन दाक्तेर जाल्ले शिकोवन सायंटिस्ट जाल्ले शिकोवन इंजिनियर जाल्ले मागीर कितें बूक सांगता कितें फॉर्मुला सांगता तें मात विवरूंचें तांचें काम समजलें 1+1 2 2+2 4 दुसरें कांय ना पूण जाणवाय तशी न्ही जाणवाई ही देवात्यान येवची ही जाणवाई ताका शिकाप जोडचें म्हणना समजलें जाणवायक शिकपाची गरज ना ती देवातान येवची ती मनीस देवातान खुद्द जोडून वृता करता तुमी आदलीं बिल्डिंगां पळयल्यार ओगे आदलीं बिल्डिंगां सुमार 100-200 वर्सांची पळयलीं जाल्यार मैसूर तुमी गेल्यार जाल्यार थंय कृष्णराजा सागरा डॅम आसा अणेकट्टू आसा वता तुमकां सुन्यानांनी गोडान मातयेन बांदलेलो व्हडलो डॅम तो सिमीट ताका यूज करूंक ना कळ्ळें कॉन्क्रीट ताका यूज करूंक ना आणखी बळवून जावन आसा ती मनशाची जाणवाय व्हडले व्हडले ब्रिज आसात तेगे थोडे पोरणे बारीक एकच बस वेचें एकच बस येवची एक आयल्यार आनी एकल्यान थंय रावचें तसलो ब्रिज खंय पळयला की तुमी खंय आसा
गुरुपूर आसलो आतां तो बंद जाला आतां ताचेर पैन करनात. पैन करचो एक ब्रिज आसा, एक संको आसा अजुनी, पूण ह्या 5 दिसांनी तो तात्कालीक रितीन बंद दवरला रिपेरी करच्या दिशेन. पाणीर संको बीच रोडच्या तिसलो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचेर लोंकोट जावं तांकां बांदल्लें जावं तेगी पळयलें तुमी. कुळूरचो पोरणो ब्रिज आसा, जायत्यो वर्सां पयलीं बांदलेलो, फातरांनी बांदलेलो ब्रिज, कॉन्क्रीट ना ताका. कितल्या वजनाची वाहन ताचेर वेतात कांय जालना. कित्याक मनशाची जाणवाई शिकपाच्या की चड वर्ती. आमचे मलगडे आशिल्ले, आमच्या मलगड्यांनी बांदचे काट, आमच्या मलगड्यांनी करची कृशी, आमच्या मलगड्यांक आशिल्लो अनुभव. ठीक आहे, तांणी बांदली ती बातेनाची कुडी, तांणी बांदले ते कितें म्हणटात मुडे, तांणी वळुल्ले ते येण्टे, तांणी वळुल्ल्यो बाटयो, तांणी केल्लीं खामां कोणें करूंक साध्य आसात. तांकां शिकप नातलें, इस्कालाक त्यो वचोनात, बरोवंक गुतना हेबेट चाप नोटांची वळख तांकां नातली. पूण जाल्यारय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत तांणी दीस काडल्यात, बऱ्यांतली बरी कृशी केल्या, बऱ्यांतले बरें जिवीत तेंची येयल्यान ते. ही सगळी जाणवाई कोणातोन येता? देवातावन. देखून मनीस शिकपा वरवीं मात्र जियेना. उडा स्टोरी से बगार देवातावन येवच्या जाणवाय वरवीं जियेता. थोडे आसात कळ्ळें. पुस्तक आतां बदनेकाई म्हणलें बरी, पुस्तक आतां बदनेकाई. बायड करन, बरें करन, 100 मार्क्स काडटात. पूण दिसपट्ट्या जिवितांत कांय फायद्याचें ना. कितें उलयचें म्हणलें तांकां कळना. 4 जाणां मुखार कितें उलयचें म्हण तांकां समजना, कळना. कळ्ळें गी. कितें करीचें कळना. पंडी बेले पाडी नुप्पू. कळ्ळें गी. पंडी बेले पाडी नुप्पू. सांगिल्लें काम मात, दुसरें कांय गुंतना. असले आसात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जाणवाई देवातान येवची. ही जाणवाई घेवंक आपणावंक मूळ कारण कोण? मूळ कितें जायचें? देवातान देवातें आसली जाणवाई आपणातय आमी जोड घेजे. आमी जाणवायाचे मनीस जायचे जाल्यार ताका एका माध्यमाची, एका मध्यवर्तीची गरज आसा, एका मिडिएटराची गरज आसा. आनी ती मिडिएटर, तो मध्यवर्ती कोण? पवित्रत्म. देखून बड्या पवित्रत्म जाणवाय, देखून तो फळां दिता. जाणवायची फळां, जाणवायची देणी तो दिता. आनी हो पवित्रत्म जर तर आमचे थंय वस्ती करता, ह्या पवित्रत्म्याक आमी स्विकार करूंक तयार जाता, तवळ ही जाणवाय आमचे थंय येता आनी त्रिंदाद कोण म्हूण आमकां कळीत करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अगोस्तिनाक कोण अगोस्तीन गोताय? सांत अगोस्तीन, भगवंत अगोस्तीन. कोणाचो पूत? सामोनिकाचो पूत. पवित्र सभेचो दोतोर तो. पवित्र सभेचो दोतोर शिकोणदार. तो ह्या पवित्र त्रिंदादी विशान जायते नियाळ नासलो. त्रिएक देव कशें जावचें, त्रिएक देव कशें जावचें, एक देव एका देवातें ते एक जण कशें आसचें, अशें तो चिंतून सगळो देदस्पर जाल्लो. एका दर्याच्या वेळेर तो सोलो नासतना, पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें घडलें? दर्याच्या वेळेर तो सोलो नासतना एक ल्हानसो भुरगो दर्याच्या वेळेर एक पोंड काडटलो. पोंड आमी बिचार गेल्यार आमी कितें करता? दर्याच्या रेवेंत पोंड काडटाले हांव ल्हान आसतना. आनी ते पोंड काडटना कितें मेळटा? उदक मेळटा. हो पोंड काडना भुरगो कुब्याच्या शिंपयेंत दर्याचें उदक काडना खंय घालतलो? ह्या पोंडांत घालतलो. सुमार पटी दवोन वचून आनी घालतलो. आनी ह्या वेळार अगोस्तीन ह्या भुरग्याक पळोवन रावता आनी ताका पळोवन पुरो जाता. आनी म्हणटा भुरग्या लागीं, आळेबा तूं त्या दर्याचें उदक ह्या शिंपयेंत बुडोवन ह्या पुणकुल्यान कित्याक घालताय? ताका भुरगो म्हणटा,
आयच्या दिसा भितर ह्यो सगळ्यो दर्यो ह्या शिंपयेंत तांत उदक काडन ह्या पोनकुळ्यान गेलो म्हाका दर्यो सुकय जाय. ह्या दर्याचें उदक म्हाका ह्या शिंपयेंत काण ह्या पोणकुल्यान घाल सगळें उदक सुकयचें. आनी हें आयकून अगोस्तीन व्हडल्यान आसता खालें म्हणटाय हें साध्य आसा गी तुका आम. तवळ भुरगो म्हणटा म्हाका ह्या शिंपयेंत दर्याचें सगळें उदक काडून ह्या पोलकुळ्यान घालून सुकोवची सकत आसा, साध्यता आसा. पूण तुज्या मोतींत त्रिएका देवा विशयान नियाळण ताची सारकी जाप सोदून काडूंक तुका जावचें ना. हें आयकून अगोस्तिनाच्या मांद्याक थकले तोणक्यान मारले वरी जालें. दोळे एकपडी दांबून उक्ते करतना तो भुरगो येना, पणकुलो येना आनी ते शिंपयेंत काडचें उदक येना. ताका उपरांत समजलें तसो तो जेजू ताका सांगूंक आयिल्लो त्रिएका देवा विशयान चिंतून बसनाका, बघा त्रिएका देवा खातीर कितें म्हणी करूंक प्रयत्न कर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ती जाणवाय आज त्रिएक देव कोण, त्रिएक देव खंय आसा. आमी सगळे आमचे मागणे त्रिएका देवा थंय सुरू करता न्ही गे. घरा तुमी अंबरे कशें सुरू करतात? महिमा बापा सुरू करतात की बापाचे पुताच्यानी पळयतात? फस्ट फस्ट बापाचे आनी पुताचे केदाळे म्हणचे आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. आनी म्हळ्यार तेग जण बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणल्या द्वारी आमी आमच्या मागण्याची खंयच्याय मागण्याची मिसाचें बलिदानी न्ही बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी त्रिएका देवाक मान करून त्रिएका देवाक वर्णून आमी आमची मागणी आमची सुरू करता. कित्याक आमच्या बाबार्थाचें मूळ तें ह्या त्रिएका देवाक प्रणिपात करून नमान करून आमी मागणी सुरू करता. तर त्रिएक देव बाप खंय आसा? बाप खंय आसा? पवित्र पुस्तक तुमी पळयलां? पवित्र पुस्तक आसा की ना? आसा की ना? पवित्र पुस्तक सगळो पवित्र पुस्तक पळयलां की ना? तातूंत कितले भाग आसात? पवित्र पुस्तकांत कितले भाग आसात? 2 भाग आसात, पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो. वय गे पोरण्या सल्ल्यांत तुमी कोणाची कामां पळयतात? पोरण्या सल्ल्यान कोणाची कामां पळयतात? बापाची पळयतात. बापाची. बाप आदाव लागीं उलयलो न्ही गे. देव आदाव लागीं उलयलो, देव एवे लागीं उलयलो, देव नोये लागीं उलयलो, देव आब्रामा लागीं उलयलो, देव कोणा लागीं सामुएला लागीं उलयलो, देव दाविदा लागीं उलयलो, देव नाथाना लागीं उलयलो, देव इसाइया लागीं जेरेमाया लागीं आनी प्रवाद्या लागीं उलयलो. पळया देव डायरेक्ट उलयता. देव मोइजे लागीं उलयलो, मोइजे लागीं न्ही गे. कुपाच्या मुखांतर, मोडा मुखांतर, जळत्या बोल्या मुखांतर नाना रुपांनी देव मनशा लागीं डायरेक्ट उलयलो. कोणाची कामां ती? कोणाची कामां? कोणाची कामां? देवा बापाची कामां. पोरण्या सल्ल्यांत आसात. उत्पत्ती पुस्तकांतल्यान हबाकूक प्रवाद्या पर्यंत सगळीं कोणाची कामां? देवाची कामां. उपरांत आसा नवो सल्लो. नवो सल्ल्यांत कितले भाग आसात? नव्या सल्ल्यांत नव्या सल्ल्यांत किती सुवार्ता आसा सांगा? 4 सुवार्ता. कोणची सुवार्ता? मातेवाची सुवार्ता, मार्काची सुवार्ता, लुकाची आनी जुवांवची. ह्या 4 सुवार्तेंत कोणाची कामां आसात? कोणाची कामां आसा 4 सुवार्तेंत? जेजूची कामां आसात. पळया जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केलें, जेजून कुर्ड्यांक दीस दिली, जेजून केप्प्यांक आयक कशें केलें, जेजून मोन्यांक उलयशें केलें, जेजून कितें केलें 5,000 लोकांक उंड्या मासलेनी वाडलें, जेजू उदका वयल्यान सल्लो, जेजू थाबर पर्वतार रुपांतर जालो न्ही, जेजून भुरग्यांक आशिर्वाद दिलो, जेजून पातक्यांक बक्षिलें, जाकेवाच्या घरा गेलो, माथेवाच्या घरा गेलो आनी पेद्रूच्या ससूमाईच्या घरा गेलो न्ही. असर्यां केली, विजमितां केली, अजापां केली, देवाच्या राज्या विशांत नाना रितीच्यो ओपारी सांगून सर्गेचें राज कशें म्हूण विवारिलें
रडलो जेजू, हसलो जेजू, जेवलो जेजू, न्हिदलो जेजू, सगळ्यांनी भोवलो. पळया जेजूची कामां खंयच्यात आसात? खंयच्यात आसात? सुवात्यंत. उपरांत धर्मदूतांची कृत्यां आसात, पाऊलची पत्रां आसात, जुआंवची पत्रां आसात, पेद्रूची पत्रां आसात, जाकोबाचें पत्र आसा, हेब्रेवाकारांक बरयलें पत्र आसा. ही पुराय कोणाची कामां? हा, पवित्रत्म्याची कामां. पळया पेंतेकोस्ता दिसा पवित्रत्म देवल्या उपरांत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकान पळयता शिस प्रेरणान भरले, सक्त्यान भरले, आशिर्वादांनी भरले आनी देवाचे उतर प्रगट करूंक लागले, अजापाक करूंक लागले, विस्मिता करूंक लागले. आनी सगळीं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही कामां आसात पवित्रत्म्याची कामां. तर सगळो त्रिंदाद पवित्र पुस्तकांत आसा की ना? सगळो त्रिंदाद पवित्र पुस्तकांत आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सगळो त्रिंदाद देखून त्रिंदाद हांगा थंय सोदूंक सजय म्हणना. बाप पोरनासल्लो आनी जेजू सुवार्ता आनी पवित्रत्म उरलीं आसात. धर्मदूतांनी कृत्यां पुस्तक आनी उपरांत पत्रां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून पवित्रात्म्याक आमी अशें समजूं येता, पवित्रात्म्याक अशें समजूं येता. विशाल दर्यो तुमी पळयला न्ही गे? विशाल दर्यो तुमी पळयला. दर्याक थड आनी गड आसा गे? थड आनी गड ना. तुमी पळयला केद्दो व्हडलो विशाल दर्यो सगळ्या संवसाराच्या शिमा पर्यंत आसा. सीमा पर्यंत संवसारांत कितलो वांठो भुंय, कितलो वांठो दर्यो आसा? तिनांत एक वांटो भुंय, 2 वांटे उदक आसा. पळया तिनांत 1 वांटो भुंय, 2 वांटे उदक आसा. आनी येद्दो व्हडलो विशाल दर्यांत कितलें उदक आसा पळय. तो जावन आसा देव. ताका थड आनी गड ना, खंयचेच शिमानांत, खंयचेच बाउंड्री ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण त्याच दर्यांतलें उदक एका आयदनांत काडलें म्हण चिंत्या. एका व्हडल्या मडकेंत काडलें त्याच दर्याचें उदक. तें मडकेंत आशिल्लें उदक आनी दर्यांत आशिल्लें उदक सेम गे? सेम गे न्ही गे? कोणे म्हणे न्ही? तें उदक खार, हें उदक खार. तें दर्याचें, हें दर्याचें. पूण ह्या मडकेंतल्या उदकाक एक आकार आसा. कोणाचो आकार? मडकेचो आकार वय गे. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. सैम एकच, सकत एकच, खालेत एकच, पूण एक आकार, मनशाचो आकार, मनशा सैम. आनी आकार म्हणटाना ताका एक अस्कत काय आसा, लिमिटेशन्स आसात. बाउंड्री क्रॉस करूंक जायना. मडकी आसा, बाउंड्री क्रॉस करूंक जायना. देखून लिमिटेशन, मनशापणाची अस्कत काय. देखून मोळ्यान जेजू मोळ्यान मागतना रगत गामेलो. कित्याक रगत गामेलो आनी म्हणलो बापा साध्य जाल्यार म्हजी वयली काल्स निवार म्हणलो. कित्याक मनशाची अस्कत काय, देवाची न्ही, मनशाच्या कुडीची अस्कत काय ती आसली. कित्याक तो एका बाउंड्री भितर आसा, आतां बाउंड्री भितर आसा. आनी अशें पळया तो जावन आसा जेजू. तें उदक तुमी कितें केलें? बरें करून उजार दोन खतखतायलें. खतखतून 120, 150, 200 डिग्री टेम्परेचराक गेलें. उदक घालें जालें पुरा आवी जालें. खंय गेलें उदक? तें मडकी खाली उदक खंय गेलें? खंय गेलें उदक? तें वाऱ्यांत लिपलें, वातावरणांत लिपलें. आमचे मदें उदक आसा की ना? हांगा आसा की ना? आसा की ना? आतां आमी हांगा बसून आसा, आमच्या मदें उदक आसा की ना? आसा. तुमच्या रुमाक एसी घाली जाल्यार वय गे, तुमचे एसी घाली जाल्यार भायर एसीच्या भायर उदक पडटा की ना? बल्दी भरून जाता उदक पडोवन बरी पडटा न्ही. तें खंयचें उदक? तुमच्या रुमा भितरलें उदक. कित्याक म्हळ्यार मॉइश्चर आसा रुमा. अरे एका वातावरणांत उदकाची शेड आसा आनी तें चिल जाता आसतना उदक पडटा. आतां पावस खंय जावन पडटा? पावस खंयचें उदक? मोडान जर आसा गे वयर? ना, भुमीचें उदक, दर्याचें उदक गिमांत आटोवन वयर गेल्लें तें स्टोर जाल्लें वातावरणांत आशिल्लें. वातावरणांत इतलेच डिग्री टेम्परेचर जाताना चिल जाताना उदक पडटा. आनी तो जावन आसा पवित्रत्व. दोळ्यान दिसना पूण आमचे मदें आसा. दोळ्यान दिसना आमचे मदें
आसा आनी आमकां आदार दिता सक दिता सैम एकच दर्याचें उदक बलद्यांतलें उदक मडक्यांतलें उदक आनी वातावरणांत आसचें उदक एकच तो ना दिसतो देव ना दिसचे प्रतिरूप पवित्र आत्मा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनं पळया बापुरबेची सकत ह्या पवित्र आत्म्याक ह्या देवाक ह्या जेजू क्रिस्ताक आमी वळखूंक शकता समजूंक शकता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी बावार्थांत दृढ जाता बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मा त्रिएक देव एक मुठी एक मूठ सोडूंक कश्ट मूठ म्हटल्यार आपणें सोडूंक बारी सुलाभ ना तितलें कश्ट आसा तशेंच देव एक मूठ ताका सोडूंक जायना जर तर आमी देवा थंय एक जाता जाल्यार आमचो एकवटू आमचें बळ घट जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तुमचें कुटुंब एकवटान जिये जाय जाल्यार तुमचें कुटुंब एकवटान बरो जाय जाल्यार तुमी कोणा थंय पातयणी दवरचें त्रिएका देवा थंय बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा एकवटाचें मूळ तें एकवटाचें मूळ ताका तुटोंक मोडोंक कोणाकय साध्य ना देखून ह्या त्रिएका देवा थंय आमचो भावार्थ आमी रुता करूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो त्रिएक देव कोण खंय आसा कितें म्हूण समजनासतना पवित्र पुस्तकच जावन आसा त्रिएक देव सो आदी आसलो तो आसा आनी फुडें आसतलो देखून उद्गारांत आमी गायलें कितें गायलें उद्गारांत आमी गायलें आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसलोलो आनी जो आसतलो पास्ट टेन्स प्रेजेंट टेन्स आनी फ्युचर टेन्स जो आसा जो आसलोलो आनी आसतलो सदांच काळ जियोवचो त्रिएक देव आमचे मदें आसा ह्या त्रिएक देवाची भुरगीं जावंक देवान आमकां आपणे दिला ह्या देवाचेर विस्वास दवरना आमचे जिविताचेर मांडून हाडून आमी एकवटाचे बळवंत ताजे पटला उदार ताजी भुरगीं जावं आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया त्रिएका देवा थंय आसलो आमचो भाव तो सारया सगळीं व्हडलें सत मानता एकाच देवाक सत मानता एकाच देवा सत मानता सर्वपदेदार बाप तो सर्गाने पृथ्वीचो दिसत्याने ना दिसत्यान सर वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवा सकलस पुतो सगळांनी कपातान जल्मला देवतान देव उजवाडातान उजवाड देवतान जल्मलो देव तो देवतान जल्मला तगर सोंगना बाबाच्या सई बसो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडोणे बसोत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो आनी कस्त मरण सोंसले आनी जगांनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटके शेवट आसचोना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दत्ता तो बापा आनी पुता तो आनी पिसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा होवो प्रवादी वरवीं दवरलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभे सत म्हणटा पदकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्तांच्या जिविताक विस्वास रावता आमेन ह्याच विस्वासान ह्याच भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आशा त्रिएका देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया सगळींच्या बापा पवित्र सभेचा सव मुखेल्यांनी तांचे मिसांव काम व्हडा उर्बेन आनी तिरासाणेन करूंक तांकां कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी परजेचे बरेपण सदांच मोतीन दवरून लोकांच्या मुळाव्या हक्कांक रक्षण दिवन तांची योजना लोकां मोगाळ जावन रुपीत करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सोमेस्त पिडेस्त भावा भयणींक तांचे पिडेंत आनी कश्टान तूं सदांच तांचे सांगता आसाय म्हणलो भरवसो दी कुटुंबाच्या सन्यांनी तांची मोगान सेवा करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सन्यान तूं त्रिएक देव आमचे सांगता आसाय म्हणल्या भरोशान भरून तुज्या सांगातपणान रावून एकवटाची मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या योंकारिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी
तुझ्या मोगाक आणि एकवटाक साक्षी जायचे कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे इकडी बोर आमी दोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. हे कोणा मागतान बसला उडा आसकडून तांचे बसोत आमी मागया. आयल्या वार विमान क्रॅश जावन जायतीं जाणां मरण पावल्यान. विमानार आसलीं तकतेर शिकतलीं तशेंच इतर तांच्या कुटुंबाक जायतो नश्ट जाला. हे सर्वां बसोत आमी मागया. आनी मुखार असलीं गडितां जायना जावच्याक देवाची जाणवाय मनशा कुळाक येवन दी म्हूण मागया. सगल्या समेस्तांक ससान विशव आनी कुटुंबादारांक ती बुजवण फावो जावन दी म्हूण मागया. इस्रायल आनी इराना मदें झुजाची मोडां उठलीं आसात. झूज जायना जावच्याक शांतीचें वातावरण उरता जावच्याक देव स्वादात तांचे मदें देवन येवन दी म्हूण मागया. सगळ्या मनशां कुळांतय त्रेक देवाची कृपा एकवटाची माया मोगाची शांती समाधानाची निरंतर रुता जावन सगळो संवसार शांती सो आनी समाधान सो एक वर्त जावन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन तुका समर्पण दिता. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसां. तूं देव आनी तूं पोत आनी तूं पवित्रात्मा म्हणलें सत जाणां जावन तुका सदांच काल जावन जिवंक तुजे थंय एकवटान रावंक आनी येतेश्ट फळ दिवंक जायची कृपे देणे आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. उंडोबाय हाडना मी आयल्या अत्रेगान ओपोन दिता. घाल तूं तांचे काणिकांचे बापा तुजे दैवीक बेसा. घाल तूं तांचे काणिकांचे बापा तुजे दैवीक बेसा. मोगळ बापा काळजां आमची जेजू संगीत दिता तुका. मोगळ बापा काळजां आमची जेजू संगीत दिता तुका. काणिकांतल्या सर्गी बापा मोगामचो आटापोन आसा. तो सोडून दी प्रत्येक दी सारकी तुजे आमचेर येवं दी. तो सोडून दी प्रत्येक दी सारकी तुजे आमचेर येवं दी. मोगळ बापा काळजां आमची जेजू संगीत दिता तुका. मोगळ बापा काळजां आमची जेजू संगीत दिता तुका. दिता तुका दी कृपेस तुझ्या कोपात आमकां मोगळ बापा काळजां आमची जेजू संगीत दिता तुका. मोगळ बापा काळजां आमची जेजू संगीत दिता तुका. म्हज्या भावपिणीन म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक
आमच्या आणि आख्या सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा बाबार्थांनी मोगान पवित्र ऋतव्याचे नाव उसारून तुका भेटयता ते देणी आमच्या सेवेची पवित्र देणी तूं पवित्र कर आणि ताचे वरवीं आमी तुका सदां भेटयलेलें बलिदान जावन निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या एकल्याच पुता आणि पवित्रात्म्या बराबर तू एकच देव एकलो सर्वेस्पर पण तुम्ही एकच देव आसता एकच जण नाही बगर एकच देव सैबाचे ते एक जण तुवें उगडाप करून दाखयलेलो ओ तुझे महिमेचो गुठू आमी थीर बाबार्थान सत मानता आणि तुझ्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची ती संतर नसलेली महिमा कलतेपणी वळखता खऱ्या आणि ससनाच्या देवा एक एकल्या जणाचो विशेष गुण आणि त्या गाय जणाचे एक सैंब आणि समसारकी महिमा वंदून आमी तुका प्रणिपात करता हेच महिमा वाखण देवदूत आणि सर्गीचे सगळे दळबाव एका स्थळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायता सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगी तुका जय सगी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता तकाचे सगी तुकाचे सगी तुकाचे पवित्र घडी आमी संभ्रमता बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा त्रिक देव हांगासर उंडो आनी वायन असले मास आनी जेजूचे मास आनी रगत जावन बदलची ती पवित्र त्रित्वेची घडी हे संदर्भार भक्तीपण ह्या रितीन वांटेली जावया कितेंय मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन आमची सगळ्यांची वीत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पया बापा करोसो तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रात्म्याची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरांचो सोंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Bawarta sogutu pergetuya Sumya Jesu Tuje bara Ami seberata Tuje pura Jiwan pa Ami pergerta Tuja hera Sumya Jesu Ami अटेका बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि उचिवीत सोंडोरी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सभा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडरग सवतेले आमी समेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या संवसारांत विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास कर लिओ सौदव आमचो पापा पीटर पॉल आमचो गोळी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या षडवंदराची आचना मतीन दवरून ती एका देवातय निरंतर एकवटान जिवंक जाय अशी कृपे दिनी मागोन सोमेन शिकलेले मागणे सांगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र सा तुझे राज समका येऊ तुझे गुशी सरकार जाता तशी संवसारान जा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशेंतली आमकां निवार देगुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त चेणे बुरवू शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माय मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेडये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयल्ली बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो एकच देव एका देवातय आमी भावार्थ दवरूंक एकवटान रावंक येते फळ दिवंक आपण दिता ती शिळेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूंक आमेन जेजू हांव तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुजे मासरगत सेवता तुजे थंयचे सुख आगाव येता तुजेर सम्या पातयेर हांव रावता जेजू ये तूं काळजांत विडा कर या टाळ्या तुका घे सदां हांव
आशेता आत्ममोजो तुका सदानी सत्रेका तुका सेंतो आता लालेता जेजू ये तुका जा पिडाक या टाण्या तुका घेऊन सदा आवाशेता आत्ममोजो तुका सदानी सत्रेका तुका सेंतो आता लालेता प्रार्थूया. सर्व पदवेदा देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा, या दबाजीक परबेच्या दिसा तुझ्या पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक बवार्थान प्रणिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां बर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक संपूर्णान एक कर. हे प्रिय संवसारांत बवार्थान चलतना आनी शेकी सर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळ्यांचे जिवीत भोव पवित्रतेचे निरंतर दिनवासनीनी वाखणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तकली बघून सुम्याचो आशीर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडुकार बागाट आमचो जोडलो उजवाड आमचो पांको दैरान आमी बरो परगट्या क्रिस्ता शांती पासत गौरव नीती पासत सुजून संतोष सगळ्या हाडो जाव्या साच मोगा. जेजू तू आमचो आदार मोगान तू आमकां सांबाळ कृपेन सरावी आसो जियेचे कर सदांकाळ. जेजू तू आमचो आदार मोगान तू आमकां सांबाळ कृपेन सरावी आसो जियेचे कर सदांकाळ. मगळ बाबडीनो भक्तीन ह्या मिसान वाटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. माध्यम मुखांतरी मिस भेटत जाल्यार समेस्त भक्तिकांक आमी भरपूर त्रिएक देवाची बेसांव मागता. तुमकां देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. समेस्तांक देव बरें करूं. सगळीं सांगता मोगाळ पुत्राचो वेळ आमकां मोरी आशिर्वाद नमान बाळोक जेजू आशीर्वाद दिया. रोजारी साहेबिनी आमापासून सगळी सांगता भगवान कृष्णाचे कृपेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळोक जेजूचे पुनशेत अलंकार. फादर मेलविन तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस. तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून
हे पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुडकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.